नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. अर्जुन अनिल साळगावकराच्या आल्तिनाच्या ऑफिसाचेर रेड. मायनिंग प्रकरणातल्या चौकशे संबंधान एसआयटीची शेनवारा दनपार सावन सांज मेरेन चल्ली रेड. मेरशे मुंबईच्या टुरिस्टांक कोयते तलवारी घेऊन मारपी गुंडांचो आनीक एक व्हिडिओ व्हायरल. हॉटेलांत केस्तांव कशे सुरू जाले ते दाखोवपी पुरावो. ट्रॅफिक पोलिसांकडच्यान ट्रॅफिक अवेअरनेसाचे काम नेटान. प्रुडंटाच्या टीमीन गोवा ट्रॅफिक पोलिसां वांगडा चेकिंग पॉइंटांचेर रावन ट्रॅफिक नेम मोडटल्यांचेर धरलो नेम. खासा रिपोर्ट. गोंयकारांची गरज भागोवपा खातीर येता तामिळनाडू, केरळा, आंध्रा, ओडिसाच्या नुस्तें. येता त्या दिसांनी नुस्तें जातले सवाय. सवे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन सोंपले. भारत आनी नेपाळाक हिंदू राष्ट्र घोषित करपाचो संकल्प. राम मंदिर, गोहत्या आनी मुथालिकाचेरय जाली चर्चा. आनी ओनूच्या आयएसएलांत एफसी गोवाक जैतिवंत करपा खातीर येता म्हण ब्रुनो पिन्हरोची फेसबुक लायव्हांत घोशणा केली. फॅन्सांकडेन भासाभास. मायनिंग घोटाळ्याची चौकशी करपी एसआयटीन शेनवारा अर्जुन अनिल साळगावकराच्या आल्तिनाच्या ऑफिसाचेर मुखेल मायनिंग घोटाळ्याच्या प्रकरणात रेड मारली. सुमार 6 वरां चौकशी केले उपरांत तांणी कांय डॉक्युमेंट ताब्यांत घेतल्यात. कांय दिसां पयलीं जबानी घेवपा खातीर अर्जुन साळगावकराची एसआयटीन व्हेल्ली, पूण तो दुयेंत आशिल्ल्यान फुडें कांयच जावंक ना. अर्जुन साळगावकारान कोर्टांतल्यान अंतरीम जामीन मेळयला. एसआयटी टीम दनपारा सुमार 1 साळगावकराच्या आल्तिनावेल्या ऑफिसांत पावली. थंयसर साळगावकर फॅमिलीचो कोणूच नाशिल्लो. ऑफिस स्टाफाच्या हाजेरीत टीमीन रेड घाली. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण एसआयटीन फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शनाच्या नोंदणी संबंधीत मायनिंगेचे डॉक्युमेंट सोदले. खुबशे संबंधीत कागदपत्रां जे 2012 पयलींचे मायनिंगा कडेन संबंधीत आशिल्ली ती ताब्यांत घेतली. कांय दिसां पयलीं अर्जुन साळगावकराची जबानी घेवपाक ताका एसआयटीन व्हेल्लो, पूण तो दुयेंत जाल्ल्यान फुडली चौकशी उमकळी. अंतरीम जामीन मेळयल्ल्या अर्जुन साळगावकराक तो बरो जाले उपरांत चौकशे खातीर एसआयटी केन्नाय आपोवंक शकता अशें सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय शिरीष कुंकळकार. मेरशेच्या गुंडांक लागून पर्यटना खातीर फामाद गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालें. ल्हानशा कारणाक लागून कोयते तलवारी घेवन पर्यटकांक मारले. बायलो, ल्हान भुरगीं आसात ताची पर्वा करनासतना हल्लो करपी हे गुंड सद्याक पुलिसांच्या कादयेत आसात. पूण नेमकी झगडी कशी सुरू जाली त्या खिणाचो व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक लागला. पळयात. हे जखमी टुरिस्ट पळयात. मेरशेच्या 4 गुंडांनी कोयते तलवारी घेऊन जखमी केल्ले मुंबईचे हे पर्यटक. भियेल्ल्या भुरग्यांची ही तोंडां पळयात. ही फोडिल्ली बस आणि गोंयचे नाव इबाडपी हे गुंड. मेरशे चायेक बशिल्ले कडेन पर्यटकांचो हात लागलो आणि पर्यटक आणि थळाव्यांच्या तोंडाक तोंड जाले. उपरांत झगडी म्हण मिडियान खबऱ्यो आयल्यो. ही घडणूक कशी घडली तेन्नाचो हो व्हिडिओ पळया. चाये खातीर बांकाचेर बशिल्ले हे पर्यटक आणि तांकां तेकून बशिल्ले हे थळावे. पळयात. एका टुरिस्टाचो थळाव्याक हात लागलो. उपरांत त्यांची बाचाबाची झाली. ज्या पर्यटकाचो हात लागलो ताणे त्या दिसा सांगितली घडणूक ऐकात. आम्ही तिकडे हॉटेलमध्ये चहा प्यायला बसलो. फक्त माझा हात असा टेबलावरती होता
ते बनवून हात काढला, तेवढं बोललो. मला सॉरी बोलते, हात काढ, सॉरी बोललो. सॉरी बोललो तर मग त्याने शिवीगाळी करायला सुरुवात केली आम्हाला. आता परत हो व्हिडिओ पळया. पर्यटक सांगता तशें हात लागले उपरांत ताणें सॉरी म्हटलें. मारपाक हात उबारलो तेन्ना जाणटेल्याचो पूत जाप विचारपाक उबो रावताच अशी झगडी जाली. हे झगडे उपरांत मेर्शेच्या गुंडांनी बशीचेर जीव घेणो हल्लो करून पर्यटकांक मारपाचो यत्न केलो. झगडे उपरांत पर्यटक एका गुंडाक जाप विचारतनाचो हो आनी एक व्हिडिओ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गंभीर ॲक्सिडेंटातले 30% हे सेल्फ ॲक्सिडेंट असतात. हातूंतले चडशे ॲक्सिडेंट हे टायट जावन गाडी चलयल्ल्यांचे असतात. ट्रॅफिक पुलिसांकडलो फाटल्या 2 वर्सांचो डेटा पळयत जाल्यार टायट जावन गाडी चलयला म्हण एकल्याकय जेलींत घालूंक ना. तशेंच कोणाचेच लायसन्स सस्पेंड केल्ले ना म्हण दिसून आयला. प्रुडंटाचे टिमीन गोवा ट्रॅफिक पुलिसां वांगडा चेकिंग पॉयंटांचेर रावन ट्रॅफिक नेम मोडटल्यांचेर नेम धरलो. खासा रिपोर्ट. हेल्मेट घालिनासतना टू व्हीलर चलोवप्यांचो आंकडो तसो कमी ना. पुलीस रावल्या म्हूण कळटकीर गाडी घुंवडावन फुज्जो मारपाचो, आयल्यान आशिल्ल्या रस्त्यावेल्यान गाडी परतवपाचो प्रकार सदचोच. कांय लोक हेल्मेट स्कुटरीचे डिकीत घालतात. पुलीस दिसले काय हेल्मेट माथ्यार, फुडें वतकीर परत डिकीत. Just to save their 100-200 rupees, just to save their skin, what they do, they endanger their life more and the life of others. Just by seeing the police from a distance, these people take a turn, either stop their vehicle. If they are carrying helmet, they will put the helmet on the head, go ahead and then remove the helmet again. It is something like we are here to challan them. We are not here to challan them. We are here to save their lives. कांय जाण पुलिसांच्या हातात सापडटात आनी तांकां दंडय जातात. तांणी दिल्ली कारणां पळयात. हांवें हेल्मेट घालूं ना कित्याक पावस आयज जाल्लो आनी म्हाका चड जायना घालूंक, पूण घालचें पडटा कित्याक आमकां सेफ्टी आहा. तुका चलान दिवन सुद्दां तूं हेल्मेट घालिना, कित्याक कितें प्रॉब्लेम कितें तुका? हेल्मेट आसा तुगे कडेन? हेल्मेट आसून तुका चलान दिवन सुद्दां तुका हेल्मेट घालिना. भितर गेल्लो आनी समतो असोच टर्न घेवन येयलो. एकदां चलन मेळत जाल्यार दिसभरात दुसरो चलन ना. चलन घेवप म्हणल्यार दिसभर जाय तशी गाडी चलोवप, नेम मोडप असो लोकां मदीं गैरसमज आसा. Nowhere in the challan it is written that it is valid for a day or maybe for an hour or half an hour. No. You have been found violating a traffic rule, you have been challan. If you are going to found, say after half an hour, you will be challan again. 4 व्हिलरींक टिंटेड ग्लास घालपाक बंदी आसतना लेगीत कांय लोक झेतान ते लायतात. पुलीस तांचेर कारवाय करतात, पूण कांय 4 व्हिलरवाले रावतात अशें दाखयतात आनी गाडी धांवडायतात. ट्रॅफिक पुलिसांकडे आशिल्ल्या डाटा प्रमाण 30% ॲक्सिडेंट हे सेल्फ ॲक्सिडेंट असतात. सेल्फ ॲक्सिडेंटाचे मुखेल कारण चडशे फावट टायट जावन गाडी चलोवप आसता. ट्रॅफिक पुलिसांचो 2015चो डाटा पळयत जाल्यार 3600 लोकांक, जाल्यार 2016त 2300 लोकांक सोरो पिवन गाडी चलयला म्हूण चलन दिला. 2017च्या पयल्या 5 म्हयन्यांत 1400 लोकांक चलन दिला. मोटर व्हेकल ॲक्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण टायट जावन गाडी चलोवपी ड्रायव्हरांचे लायसन्स 6 म्हयन्यां खातीर कॅन्सल जावंक शकता, ना जाल्यार 6 म्हयने ड्रायव्हराक बंड खणीत उडोवपाची तजवीज आसा. पूण फाटल्या 2 वर्सांत एकल्याचेरूय अशा प्रकारची कारवाय जाल्ली ना. It is written court shall imprisonment him for 6 months or with fine 2000 rupees or both. And if he is an habitual offender, if police bring it to notice of the court that he is an habitual offender, then imprisonment increases, fine also increases up to 3 years or both. This is the provision, and as far as my knowledge is there, even in section 19 the court can suspend the driving license for 6 months, even it is the order of Supreme Court. But as far as courts are concerned, I have not come across since last 2 years data that I have seen, if any person sent to jail even for a single day, court is fining them for 2000 rupees, and I did not see any driving license were ever suspended by court.
if you imprisonment someone for say 6 months, it is a big deterrent. Next time one is not going to dare drink, at least for repeat offense is not going to dare drink, because we have brought into the notice of court many a time, because there is time limit of 3 years, that within 3 years if someone has been found drunk car driving again, we have brought it to the notice of court, but he has unfortunately no one has been sent to the jail. If anyone is sent to the jail for maybe for 1 month or 1.5 months instead of 6 months, I am damn sure it will increase the deterrence and drunken driving will definitely come down. गोवा ट्रॅफिक पुलीस लोकांमदी ट्रॅफिक अवेअरनेस करपा खातीर खूब प्रयत्न करता. लोकांनी तांच्या ह्या प्रयत्नाक आदार दिलो जाल्यार एक्सिडेंटांच्या आंकड्यांचेर नियंत्रण येवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विजय ओमकार फळारी. घेऊया एक ब्रेक.